प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 10वो विस्वोर, वोड 35 ते 45 पर्यंत, 35 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआन ताचे सोर्शी आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमचे खातीर कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी म्हणलें, तुजे मोहिमेंत एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांवें पिवोवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवोवंक जायत, वो हांवें घेवचो आसा तो बातीस तुमच्यान घेवंक जायत? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवोवचें आसा त्या पात्रांतलें तुमी पियेतले, आनी हांवें घेवचो आसा तो बातीस तुमी घेतलेत खरें. पूण म्हज्या उजव्या वा दाव्या हाताक बसूंक दिवंक म्हज्या हातान ना. तें देवान तयार करून दवरलां तांकां. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआवाचेर चिडले. देखून तांकां आपणा चडशीं आपोवन जेजून म्हणलें, विदेशामध्ये तांचे अधिकारी म्हणलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात म्हूण, आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणो. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो गुलाम जावचो. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणी पासून दिवंक आयला. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी जेन्ना शिवर्तमान आयकलां, आयज ह्या शिवर्तमानान झेबेदाचे पूत जाकोब आनी जुआन जेजूशी येतात आनी म्हणटात, गुरुजी, जेन्ना तूं तुज्या राजवडकेन तुज्या मोहिमेन येतलोय, तेन्ना तूं आमकां दोगांय भाग एकल्या उजव्याक आनी एकल्या दाव्या हाताक तुज्या बसोवंक दी. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना हे दोग भाव जेजूशी येतात आनी जेजूक म्हणटात, जेन्ना तूं मोहिमेन येतलोय तेन्ना तूं आमकां तुज्या उजव्याक आनी तुज्या दाव्याक बसोवंक दी, तांचें म्हणणें कितें आसलें? भाव भयणींनो, आमी जाणो की ह्या संवसारान जेन्ना कोण वडील आसतात, लिडर आसतात, व्हडले व्हडले मनशां आसात, तांचे कडेन लागीं कोण तरी आसता, सेक्रेटरी आसता, कोण तरी ताचे मिनिस्टर आसतात, आपले आमीग आसतात. आनी हे जे आमीग वा जे मिनिस्टर वा सेक्रेटरी जे आहात तेचे लागीं ते कितें करतात? ते तांकां स्वताच खबरो सांगतात, हाणें कितें केलें, ताणें कितें केलें. आनी त्या उतरां आयकून हे आतां लिडर, हे आतां जे व्हडले मनीस आसात ते आतां एक थाराव घेतात. कित्याक हो लोक जो तांचे कडेन लागीं आसता, ते समजतात की ह्या लिडराच्या लागीं लावन तांच्यान त्या लिडराक सांगूंक जाता, हेंच करूंक जाय, तो कडेन आपल्या फायद्याक कितें जातलें तें. आनी हे दोग भाव आयज जेजूशी येतात आनी म्हणटात, जेजू, जेन्ना तूं तुजे राजवडकीन तुजे मोहिमेन येतलोय, आमकां दोगांय भाग एका उजव्याक एकल्या दाव्याक बसय. आनी भाव भयणींनो, जेजू तांकां कसलो जबाब दिता? जेजू तांकां कितें सांगता? तो म्हणटा तांकां, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. तुमी मागतात तें तुमीच नकळोत. भाव भयणींनो, तें नको आसलें? ते कित्याक ते हो प्रश्न जेजू विचारलो, एकल्या दाव्याक बसय, एकल्या उजव्याक बसय, कित्याक? ते जाणो आसले, कित्याक ते आपल्या फायद्याचें पळयताले. आनी आयज भाव भयणींनो, आमी आमकांच पळोवया. कितले फावटी आमी देवाशी येता आनी देवाशी म्हणटा, सायबा, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय. आनी आमी इतले मागणे कोत्ता, इतले तेर्स कोत्ता, इतली नोवेनां कोत्ता, इतलो उपास कोत्ता, 1000 नोमान मोरये म्हणटा, आनी आमी समजता की हें सगळें करून देव आमकां दितलो म्हणून. भाव भयणींनो,
हेच जे असले दोग भाव आनी ते बाकीचे शीस असले ते सोजमताले आपल्या कोरण्या वरवीं तांकां कितें सगळें मेळटलें म्हणून. आनी आयज जेजू तांकां कितें सांगता तो म्हणटा मनशाचो पूत तो म्हणटा हांव ह्या संवसारांत कित्याक आयला म्हजीच राजवडकी तुमकां दाखोवपाक न्ही पूण तुमचो आदार करपाक एका सेवका भशेन तुमकां तुमची 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 तुमचो तुमकां तुमचो फायदो जावपाक हांव तुमकां सेवका भशेन आयला. हांव व्हडल्या पात्रांवा भशेन येवंक ना. आनी भाव भयणीनो जो कोण जेजूच्या राज्यान आसता कितलें पोजिसांव जावं ताचें व्हडलो जावं पोजिसांव जो लोक म्हणटा व्हडलो जाला मनीस तो इतलो खालतो जाता आनी दुसऱ्यांच्यो सेवा कोत्ता तो दुसऱ्यांक आदार कोत्ता तो आपले हात मेळे कोत्ता. पूण आयज कितें घडटा आयकात बरे भशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी व्हडले मॅनेजर जाता व्हडले आमकां व्हडलें पोजिशन मेवता आमी आमच्या कोदिलीचेर आमच्या घरांत आमी बसता आनी आमी सगल्यांक सांगता हें कोर तें कोर आमच्या तोंडान पासून जेवण घाल पूण आमी उठना कित्याक आमी आळशी जाल्या आतां आमी आमच्या पोजिसांव घेवन आमी बसल्या. असल्या लोकांक खरेंच आमी विचारूंक जाय खरेंच ह्या जेजूच्या राज्यान आसात हो ह्या देंवचाराच्या राज्यान आसात. भाव भयणीनो जेन्ना आमी खरेंच जेजूच्या राज्यान आसा जितले आमी ओड वेता म्हणजे आमच्या पोजिसांव वाडटा तितले आमी दुसऱ्यांची सेवा कोत्ता दुसऱ्यांक आमी आदार दिता. आमी आमच्या जागेचेर बसना पूण आमी दुसऱ्या कडेन लोकांक मेळोवन तांकां आदार कोत्ता तांची खरी सेवा कोत्ता. आनी आयज भाव भयणीनो जेजू त्या दोगांय भावांक सांगता तो म्हणटा तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकोत. आनी आयज आमी आमकांच विचारुया आमी जाणो कितें आमी मागता तें कितले पाटी आमी वेता देवा कडेन म्हणटा देवा हें दी तें दी आनी आमी नको कितें मागतात तें. भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमचीच चोत्राय धरिनासतना आमी दुसऱ्याचो आदार कोत्ता आमी जेन्ना आमचें पॉय नासतना दुसऱ्यांचें बरें पळोवपाक आमी भावुरता तेन्ना आमी खरेंच जेजूचे खरेंच पाटलावदार जाता. दुसऱ्यांक आदार दिता म्हणजे कसलो आदार फकत आपलें पोट भरपाक वा देवाचें उतर दिवपाक. भाव भयणीनो आमकां जाय गरज दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक वय आमकां तांच्यो गरजो मेळोंक जाय दिवंक जाय तांकां पूण तेजे उपरांत ती आमकां पळोवपाची गरज ना ताणें देवा कडेन वचूंक जाय देव आमकां आमचें सगळें बरें करता. आनी आयज भाव भयणीनो ह्या दोगा भांग जें जेजून शिकयलें तें आमकांय शिकयता. तो म्हणटा तुमची चोत्राय दुसऱ्यांचेर धरिनाकात. तुमची चोत्राय जें तुमकां फायदो जातलें तें करिनाकात. तुमची चोत्राय त्या लिडराचेर धरिनाकात. तुमची चोत्राय म्हजेर धरात. हांवें तुमकां दाखयलां की खंय तुमी एका चाकरा भशेन काम करूंक जाय ती व्हडल्या मनशा भशेन काम करपाची गरज ना. आमकां पात्रांव भशेन पोवपाची गरज ना. आमकां जाय एका सेवकाचे भशेन काम करपाक. आनी खरेंच जेन्ना देव आमचें पळयता की आमी खरेंच मोगान चलता म्हणून खरेंच आमी दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयता म्हणून खरेंच तांकां देवाचें उतर शिकयता म्हणून वय तांच्यो गरजो मेळोवन तांकां देवाचें उतर शिकयता देवा कडसून तांची चोत्राय धरपाक आमी शिकयता तेन्ना खरेंच आमी जेजूचे पाटलादार जाता आनी आमी जेजूच्या राज्यान व्हड मनशां जाता. आयज भाव भयणीनो उतराचेर आमी नियाल करुया जें जेजून ह्या दोगांय भावांक आनी सगळ्या आपल्या शिसांक शिकयलें तें 2000 वर्सां पयलीं आमकां शिकयता. आनी हें आमी शिकोवन आमचें दिसपट्टें जिवीत आमी पाडुया. खरेंच आमी चाकरा भशेन आमी जेजू भाशेन आमच्या सरवंडरा भाशेन आमी आमचें जिवीत सारुया आनी दुसऱ्यांक बरें करपाक दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवपाक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक हेंच आमी काम आयजतान कोमेस करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडटा.